Kari bara 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 bara. Kari mara bara 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 bara. Shukari mara bara 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 ri kari mantari kari ba 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 ma. Shukari bara 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 bara. Shukari bara ri kari mara bara 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 bara. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आम्ही स्टार्ट करूया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळ बापा यावर त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घ्या दिता परत यावर त्या सुंदर दिसा या माध्यमा मुखांतर तू आमकां सांगात हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक कित्याक तू आमचो पवित्र आत्म्या शिकोवनदार जावन आसाय आमी तेजी भुरगीं जावन आसाय कित्याक त्या उतरांतले तू आमकां उगडापे करताय या पासून आमी तुका अर्घ्यां दिता आयच्या दिसा क्लासीचेर त्या उतरांत असले गुणाचे सत आमकां उगडापे करच्या पासून तितले मात्र न्ही ते सोंपेपणी समजूंक ती समजणी जाणवाय येदोळसो तुजे कृपेन आमकां फाव केल्ल्या पासून ती आमी तुका अर्घां दिता कितें तूं आमकां उतरांत आसा शिकयताय ते आमी स्वीकार करूंक आमचे बाबाचे आत्मीक दोळे तुवें उगडले पासून ती अर्घां दिता अशें हर एक सत आमच्या जिवितांत आमी स्वीकार करून तुझ्या नावाक महिमा दिवन फावो मागता हे मागणे करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया ओके समा क्लियर आयता दागी सिस्टर प्रेज गॉड हा क्लियर असा ब्रदर क्लियर क्लियर असा. प्रेज गॉड हालेलुया ओके आम्ही लास्ट झूमांत आम्ही काल शिकून असल्यामुळे आम्ही उंपियाच्या बियाच्या वापारे विशयांत शिकून असल्या वतून कितले उडास आसा गिनागी म्हणून त्या देखून आम्ही 2 बिया विशयान आम्ही शिकल्या लास्ट तुमका उडास आसा तर आम्ही रिव्हिजन करचे तर हॅलो प्रेज गॉड ओके तुमका उडास आसा तर बरें असले प्रेज गॉड आम्ही रिव्हिजन करूया त्याला तुमका उडास येतलो आम्ही शिकल्या थोडे बी मेरेर पडले मेरेर म्हळ्यार आमकां कळीत आसा ती घट्ट सुवात असल्या वरवीं ते बी भितर वचूंक अवकाश नाटलो त्या देखून कितें जालें बी पडल्या तक्षण सुकण्यांनी येवन केले म्हणटा देवाचे उतार म्हणजे तेन्ना आमचे काळीज दारूण आसा तेन्ना आमच्या जिवितांत देवाचे उतार ते भितर वचूंक साध्यत ना कित्याक देवाचे उतार भितर गेल्यार मात्र ते फळ दिवंक शकता ताका आमी उदाहरण जावन गेले परव्याचे ते दारूण काळीज ताणे जायते ताच्या दोळ्या मुखार ताणे देवाची महिमा देखली जाल्यार तो ताचे काळीज धरून गेलो ताचे परिणाम जावन ताचे कुटुंबाचे ताचे सैन्याचो नाश जालो आणि आम्ही ताका एक उदाहरण घेतले दुसरे जावन आसा सस्सी परिजवांचे कशे जेजून ताच्या मिसा वावरांत अद्भुत केले देवाची स्वत प्रगट केले सरी एक काले म्हणतात सुंकागार पातकी पुरा सत मानूंक लागले त्याचे सांगाता सस्सी परिजे वाचले तांणी पळयले देवाचे सकत आसा देवाचो हात हरी एक ते काम करनासलो हरी एक देखल्यार तांणी जेजूचे विशयांत शिकोवंक कितें सांगता ते स्वीकार करूंक तांणी तिरस्कार केले तसो फळ जावन तांणी अनेक रिती सांगचे तर देवाचे जिवीत वगडले म्हणीत कित्याक ते तांच्या नियमाचेर वंदून आसले आणि तेच तांणी चड महत्व ताका दिल्ल्या वरवीं देवाची महिमा भरपूर रितीन तांच्या जिवितांत ती अनुभव करूंक जावना त्या देखून पयले देवाचे उतार जर तर आमकां समजना जाल्यार ताची खरी समजणी मेळना जाल्यार आमच्या जिवितांत ती कार्य करपाक घालूंक जायना म्हणल्यार आमी शिकल्या ताच्या उपरांत आमी शिकल्या कडपी सुवातेर आमकां कळीत आसा केदाळा कडपी सुवातेर एक बी पडटा तसो अर्थ ते खडाप आसा म्हणजे वयल्या वरी माती आसता पूण ते भितर वचूंक म्हळ्यार ताची पाळां मस्त ते पसार जावंक माती आसना त्या देखून कितें जाता म्हळ्यार ते वत तपतस ते करपून वेता आनी ते फळ दिना एक्चुअली वत बरें पूण ते वत
सोसून उरी तर ताची पाळां भितर वचोची असले तेजाला मात ते वोत ताका बऱ्याक पडटा आतां कितें जालें म्हळ्यार ती माती वयले वर आसल्या वरवीं पोंदा माती कडप असल्या वरवीं ती तितल्याक म्हणसर मात ती काय म्हणटात पाळां भितर गेली ताचो परिणाम जावन चड माती नाटल्या वरवीं गिचकीर जालें आनी वोत पडलेच ते करपून गेले म्हणटा देवाचे उतार म्हणजे केन्ना आमी देवाचे उतार आयकता संतोषान घेता पूण आमचे ती पाळां रोमनातल्या वरवीं या देवाच्या उतरा पासत कस्त दोगदनी आयल्यार आमी ते क्षणस ते सांगता त्या देखून देवाच्या उतरांत पयले आमी चड आनी चड आमची पाळां रोमोवची गरजेची जावन आसा नाजाल्यार कितें जाता म्हळ्यार देवाच्या उतराक कितें आमकां आयकोंक मेळ्ळ्यार आमी मिसा वावरावन जावन बरी देवाचे परगट करतना जावन बरो आमचे मन आमी दुखयता ताचे फळ जावन आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक साध्य ना प्रेज गॉड सांगात आस आमी तिसऱ्या बिया विशयांत शिकले इल्ले स्टार्टिंगार आसले ते आमकां कळीत आसा तिसरी सुवात जावन आसा या माती जावन आसा खांट्या जडकुटा मदली बी म्हळ्यार खांट्या जडकुटा मध्ये बी पडला ना ती बी किरलाली पूण खांट्या जडकुटांनी ताका अडचण म्हणलें म्हणजे ती माती आसा हर एक आसा या सुवातेर उडास्तोर की बारीक बरी सुवात म्हणी येता ती सुवातेर माती आसा हर एक आसा पूण समस्या म्हळ्यार खांट्या जडकुटा या ते नेर वाडटाना कितें जालें म्हळ्यार वाडोवन येताना ताका तांणी अडचण मारलें कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा केदळा खांट्या जडकुटा मध्ये माती बी पडटा त्या वेळार कितें जाता म्हळ्यार ते नेर या कितें खांट्या जडकुटा आसल्यार काय जाता म्हळ्यार त्या बियाचे त्या झाडाचे सत्व तांणी काण घेतात ताची सुवाती ती काण घेतात ताचे उदाकी ती काण घेतात आनी सुर्याचे किरणी ते खाण घेतल्या वरवीं ते ते बरी फळ दिवंक शकना त्या देखून केदळा म्हणसर आमी आमच्या जिवितांतले तेच प्रमाणे ते नेर या ते खांट्या जडकुटा आमी उमटून काडिना तेन्ना आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक साध्य ना त्या देखून आतां आमी तिसऱ्या बिया विशयांत आमी शिकया हांव मार्कसो अध्याय 34 अध्याय घाला सिस्टर कोण घालतात बायबल प्रेज गॉड मार्क 4 चॅप्टर 4 मार्क 4 अंत ते ओंपियासोर ताबळ्या ताकाय आमी वय सवतो वयर कर सिस्टर इल्ले वयर करया मेरेर पडले आमी तशेंच कटपी सुवात वयर 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 आनीक वयर करा ओके हे ओके आतां पळय हांगा खांट्या जड आहा प्रेज गॉड खांट्या जडामध्ये पडलेल्या बिया बरी आसात ते देवाचे उतार आयकातात पळय देवाचे उतार कितें म्हणटा म्हळ्यार हेतून देवाचे उतार आयकातात अनेका रितीन सांगले जाल्यार समजूनी घेतात भितर गेला रमला बी आनी अनेका रितीन सांगचे तर अनेका टेस्टारी तांणी पास जाल्यात देवाच्या उतरा विरोध या कितें उलोवणें आयकणे मेळटना दुसरे मेळटना ते चड मौन दुखयनात पूण हांगा वाडून आसा बरी सुवातेर पडल्या पूण समस्या कितें म्हळ्यार कशें ती खांटी जडकुटा तांकां वयर येवंक सोडिनात वाडोवंक सोडिनात त्याच प्रमाणे हांगा 3 संगत्यो आमकां कितें अडकळी घालतात पयले जावन आसा ह्या संवसाराच्यो राटावळी म्हणटा देवाचे उतार राटावळी म्हळ्यार आनीक तुमी इंग्लीश बायबलांत वाचल्यार वरीस ऑफ दीस वर्ल्ड म्हण दिला वरीस एंड केस म्हळ्यार कंत हुस्को ह्या संवसाराची कंत हुस्को आनी दुसरें जावन आसा धनाची पयशाची आसा आनी स्वार्थ एक्चुअली स्वार्थ म्हळ्यार हांगा काय म्हणटात आमकां आमचे लास्टफुल डिझायर म्हणटात म्हजी ह्या संवसाराच्या वस्तूची आशा म्हणयेत त्या प्रमाणे आसा 3 संगत्यो आसात आमी पयले शिकया कंत या कंत हुस्को आमच्या जिवितांत आमकां कंत जाता गी प्रेज गॉड ओके
आमच्या जिवितांत जायते फाटी कितें जाता म्हळ्यार आमी खंत करता आमी खंत करिनासतना कितले दीस जाले कोणी उलयनात उलोवचे नात गे सिस्टर प्रेज गॉड ओके प्रेज गॉड आमी पळया देवाच्या उतरांत पळया खंत म्हळ्यार आमी कितें चिंता आमी एक्चुअली सगळ्यांक आसचे स्वाभाविक मनयता पूण एक्चुअली देवाच्या उतरा प्रमाणे खंत म्हळ्यार एक फाताक सूख फाताक जावन आसा कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता खंत करिनाका म्हळ्यार आमकां जाता जर तर हांव देवाच्या विरोध कितें करता जाल्यार तें फाताक जाता तशेंच खंत ही एक काय म्हणटात फाताक जावन आसा त्या देखून जेजून आमकां खंती विशयांत शिकयला आमी फाटीमागीर हांगा येवया सिस्टर पयलीं आमी मातये वाचो 6 अध्याय 25 वळेंतल्यान पळया प्रेज गॉड मॅथ्यू 6:25 प्रेज गॉड 6:25 मॅथ्यू 6:40. 6:25 down पळया आयडिंगत दिला लेका वर्तोस्को प्रेज गॉड ओके कोणी वाचची आसा गी हांव वाची जायगी प्रेज गॉड ओके जेजू म्हणटा हांगा देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचे जेवचे तुमचे कुडीक कितें न्हेसचे पांगरचे म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका कानाप्रास एक चूर वयर कर सर कानाप्रास जीव व्हरती आनी नेसनाप्रास कूड व्हरती न्ही प्रेज गॉड पळय आमी कितें पळया हांगा 25th घाला सिस्टर प्रेज गॉड तिला सकल करा ओके पळय जेजू आमकां सांगता हांव म्हळ्यार हांगा जेजू सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचे जेवचे आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचे पांगरचे म्हूण लेका व्हरतो हुस्को नाका म्हणटा देवाचे उतर सांगता कितें खावचे आमकां खावचे खंत वैगी आज सकाळी जावन सुरू केल्यार ती खंत मुगदाना आतां सकाळीचे जाले आनी दनपारां काले करचे दनपारां जाल्यार राती काले करचे राती जाले आनी परते सकाळी काले करचे तेच आमकां खंती नासा पूण देवाचे उतर सांगता कितें खावचे कितें जेवचे तुमचे कुडीक कितें न्हेसचे थोड्यांक न्हेसना विशयांत आज येवस्तोर गेले फाल्यां खंयचे घालचे फाल्यां कामाक येताना खंयचे घालचे परवा आयतारा खंयचे घालचे परवा खाजारा खंयचे घालचे परवा फेस्ताक खंयचे घालचे वस्तूर असली जायती खंत आसता आमकां पूण देवाचे उतर सांगता लेका उरतो हुस्को नाका तुमकां कितें पांगरचे कितें खावचे लेका उरतो हुस्को करूंक तुमकां वचनाकात कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर सांगता खाणाप्रास जीव व्हरतो वैगी जर जीव आसल्यार मात तुमकां खावंक जाता जीव ना जाल्यार खावंक जाता गी आजकाल पळया कितलेशी जाणां खावंक जायना पयशे आसात दुडू आसा हरीक आसा पूण काले खावचे बदला काले खावन आसात वखदां खावन आसात आमकां देवान वखदां खावंक चड रसोना आमकां रसला बरें खाण खावंक कित्याक त्या देखून म्हणटा हांगा देवाचे उतार खाणाप्रास जीव व्हरतो जर जीवच ना जाल्यार आमकां खावंक जावचें ना आमी जिवाचें रक्षण जायचें जाल्यार आमच्या मोनाची परिवर्तन जायचे आमच्या मोनाची चिंताप आमी बदलुचे मोनाची चिंताप आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलूंक आसा तेन्ना मात आमचे केदाळा मोन नवें जाता तेन्ना मात आमच्या जिवितांत देवान दिल्ली ती भलायकी शांती समाधान आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता जायते फाटी आमी जिवनचे पासून जियेता सकड मनशा बरी देवान आमकां त्या पासून रसोना देवाचे उतर सांगता जेजू आयलो आमकां जिवीत दिवंक बरोनमतोंचे जिवीत आमच्या जिवितांत बरोनमतोंचे जिवीत जायचे जाल्यार पयल्यान पयलें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे चिंताप आमी बदलीचे जर तर आमचे चिंताप बदलना जाल्यार आमी पयल्यान पयले देवाची भुरगीं जावन आसाव आमी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पजां जावन आसाव आमी ताची दायजाची सावारिस्तार जावन आसाव आमकां ताच्या कुटुंबांत आमकां पोसको करून घेतला हर एक आमी जाणा जावंक आसा तेन्ना मात्र ह्या संवसारांत आमी देवा सारक्याचे जिवीत जियोंक जाता प्रेज गॉड आनी कितें म्हणटा पळया नेसना प्रास कूड व्हरती न्ही वय आमकां कूड आसल्यार मात न्हेसूंक जाता वय गी कूडच ना जाल्यार न्हेसूंक साद्या गी त्या खातीर कुडीची भलायकी आमी सांबाळची जाल्यार आमकां कळीत आसा जो व्यक्ती जेजूक स्विकार करता सोमी सडोवनदार म्हणून तोंडार उसारता आनी खालदा सत म्हणटा
त्याच घडये ताचो आत्मो नवो जाता. तशें आत्मो नवो जाल्ल्या वरवीं ताची आत्म्याची बाचावी जाली, ताचे उपरांत ताचें काम जावन आसा ही मनाची भलायकी सांबाळचें. म्हणजे मनाची भलायकी सांबाळचें म्हणल्यार आमचें मन देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलूंक आसा. आमकां संवय जाल्या की ल्हानतावन ह्या संवसाराक लागून दोळ्याक कितें दिसता, कोण्याक कितें सांगलां त्या विशयांत आमचें मन, आमचे 5 इंद्रियां गमान दिल्ल्या वरवीं ते अलौकीक जिवीत आमच्या जिवितांत आमकां जिवंक जायना. केदार आमचें मन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या शक्तीन पवित्रताच्या आदारान निरंतर देवाचे उतर आयकत हांव, तेन्ना आमच्या मनाक सकत आसा ते चिंताप बदलूंक. त्यात करून देवाचे उतर आमी निरंतर आयकुनचे गरजेचे जावन आसा. आज आमी एक घरा एका गेले हांव, तांकां समस्या आसले, एक पिडा आसली आनी असले आमी देवाचे उतर दिले म्हणटाना तांणी म्हणटात आमी मस्तू कडेन गेले हांव, आमकां अशें आयकूंक मेळोना, तुमी आमकां येवन सविस्तार जावन सांगलें आतां आमकां समजलें म्हूण ती म्हणाली आतां मस्त आमकां समाधान भोगता म्हणाली. पूण एक सवाल कितें म्हळ्यार वय समाधान देवाचे उतर खंडीत मेळटा, कित्याक जेजू सांगता संवसारार तुमकां जाल्यार समाधान मेळचें ना, म्हणजे ते मात मेळटा पूण ते समाधान निरंतर उरयचें तर हांवें देवाच्या उतरांत निरंतर वेळ करसूंक आसा. ते एका दिसाचें काम न्ही. एक दीस आमी वचून बियो ओंपून आयले हांव, पूण त्या बियांक उदक घालून जतन करचें आनी ताचे संगत वेळ करसूंचो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, गरजेचें जावन आसा. केदार आमी चड आनी चड देवाच्या उतरांत वेळ करशीत हांव, कितें आमी आमच्या जिवितांत अनुभव केला ते शांती समाधान आमी उरोवंक जाता. ताचो अर्थ समस्या येनात म्हूण न्ही, त्या समस्ये मध्ये आमी शांती समाधानांत जियोंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. त्या देखून देवान आमकां आपयलां बरो नमूतनचें जिवीत जियोंक. जर तर आमी कंत करता जाल्यार पयल्यान पयलें आमकां देवाचेर पातेनी ना म्हणल्यार आमी रुजू करता. ते खंतीचे परिणाम जावन आमच्या चिंतपाक इतली सकत आसा की ते चिंता आमकां आमच्या कुडीचेर दिसून येता. आमकां पळया कंत करचे व्यक्तीक पळया, तांचो फाल्यां म्हणटात कुडीची भलायकी कशी आसता, कुडीर कशे तांचे सिमटम या तोंडार कशे दिसता पळया, कित्याक ती सकत आसा चिंतपाक, आमच्या चिंतपाक सकत आसा. त्या देखून आमी चिंतना जागृत आसूंक आमी देवाचे उतर नियाळ केल्यार, त्या उतरांत वेळ कसिल्यार ताची सकत आमच्या कुडींत आमी अनुभव करता. जर तर आमी नकारात्मक देवाच्या उतरा विरोध ह्या संवसाराक लागून, आमच्या स्वार्थाक लागून, आमच्या फायद्याक लागून आमी चिंता जाल्यार ताचे परिणाम आमच्या जिवितार येतात. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. पळया नेक्स्ट वर्स म्हणटा 26 पळया अंतराळाची सुकणी, ती ओंपिनात, लुविनात वा तुप्यांनी पुंजायनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. प्रेज गॉड. तितलेंच न्ही, तुमी तांचे प्रास कितल्यागी उत्तीमने की पळया हांगा कित्याक ती अंतराळाची सुकणी दिल्यात. पळया अंतराळाची सुकणी ओंपिनात आनी लुविनात आनी तुप्यांनी पुंजयनात म्हणटा देवाचे उतार. तर अंतराळाच्या सुकण्याक आनी आमी सडावत जावन थोड्या घरांनी पोसतात, सुकण्यांक काय व्यत्यास आसा? व्यत्यास कितें म्हळ्यार अंतराळाची सुकणी आनी पोसच्या सुकण्याक व्यत्यास कितें म्हळ्यार पोसच्या सुकण्याची जतन आमी घेता, तांकां जाय जाल्यार खाण आमी घालता, उदक आमी दवरता आनी ताची नितळाय आनी कितें कर आमी करचें पडटा. पूण अंतराळाच्यो सुकण्यो कोणाचेर डिपेंड जातात म्हळ्यार ताका रसल्या रसनाराचेर. ते खावंकच्या बसत जावं दी, उदका बसत जावं दी, कंत करिनात. कितें जाय तांचो रसनार आसा, आमचोय रसनार तसलो जावन आसा. देव तांकां कितें जाय खंयच्या वेळार तो ओदकसून दिता. त्या देखून बरयलां अंतराळाची सुकणी ती कोणाचेर उन्नूनात, ते सृश्टीकर्त्याचेर म्हळ्यार देवाचेर उन्नून आसात. ती कांय ओंपिनात, आमचे बरी तांकां ओंपूंक वचना, या लुवंक लुवनात, या तुंप्यांनी पुंजयनात. आमी पुरा कालें करता, पुरा करता, आमी फ्रिजार आसले पुरा दास्तान करून दवरता. पळोवंक गेल्यार एका रितीन गेल्यार आजकाल पळोवंक गेल्यार फ्रिजाची गरज ना म्हणयत जाल्यार आमी फ्रिजांत अन्न दास्तान करता. एका हप्त्याची मासली की आतां एका दिसा म्हळ्यार फ्रेश मेळटा, रांदी जावं दी, मासली जावं दी, जाल्यार आमी कालें करता पुरो दास्तान करून दवरता. ताच्या वरवीं आमकां गोतूना, आमी चिंता सुलाभ म्हणून बरें म्हणून, पूण आमी कालें करता
हांव जाल्यार म्हजें सांगता आतां हांव पयलें जाल्यार हांव तशें करतलो आतां हांव कालें करता म्हाका कळीत आसा मासली पयलीं एक हप्त्याची आंड दवरची आसली आतां ना आतां केदारां जाय वचून आंड दवरचें खंयचीय वस्तू जाल्यार तशेंच थोडे गरजेचे वस्तू मात आमी आंड दवरता या एग्जांपल या कालें म्हणटात आनी टोमेटो जावं पुरो मिरसांग या जालें तेले पुरा संगत्यो आमी आंड दवरता पूण कितें कालें म्हणटात नुस्तें करूंक जाय रांदय जावं पुरो या मासली मांस जाल्यार फ्रिजार हाडून दवरिना कित्याक म्हळ्यार आमकां कोत्ता त्या मेळटा त्या दिसा वचून गेल्यार आमकां हाडून येवंक हेचें एक काम आसता पूण हांगा देवाच्या उतरांत पळय तांणी पुंजयनात पूण आमी एक पुंजोवन दवरता फाल्यां खालें जाय परवां खालें जाय फाल्यां कितें जाता आमकां कळीत ना जाल्यार आमी पुंजोवन दवरता पूण सुकणीं पुंजोवन दवरनात कित्याक तांच्या देवाचेर येवपाचें कित्याक देव येता आमी ताचेर वचून रावचें म्हळ्यार आमचो सोर्स मूळ तो जाय न्ही आमचो कालें म्हणटात आमचे पयशे आमचो अधिकार आनी आमचे खंयचेय न्ही आमची आवय बापूय भुरगीं कोणीय जावं नजो आमचो सोर्स मूळ सोमी कित्याक तो रचणार हर एकलो रचणार पोसणार हर एक जिवी आसा केल्लो ताणें सगळी सृश्टी रचलेली त्या देखून आमी ताचेर वंदून रावचें म्हणून तो आशेता प्रेज गॉड त्या देखून पळया मुखार बरयला तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता पळया सर्गीचो बाप तुमचोय बाप तो तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्यागी उत्तीम न्ही देवाचे उतर सांगता कितलेगी ताच्यागी तुमी उत्तीम जावन आसा कित्याक आमकां मात्र मनशाक मात्र देवान ताच्या सारक्या रुपाचो रचला आमकां ताणें आत्मो दिला देवा सारके आसोचो ताच्या बरीच देवाच्या पुत्या बरीच आमकां ताणें रचला पळया तर आमी कितले उत्तम जावन आसा इतले उत्तम जावन आसुनी आमी कितें करता आमी खंत करता फाल्यां कितें खावचें परवां कितें खावचें भुरग्यांच्या फुडारा विशयान जावं दी या खासारी जिविता विशयान जावं दी हर एका विशयान दी भलायके विशयान पळया भलायकीची आमकां खंत पळया आतां इन्शुरन्स पुरो करून आमी आतांच दवरता आमकां गॅरंटी आहा पिडा येतात म्हूण त्या नमुन्यार आमचे मायंड सेटअप तितले जावन गेला त्या मट्टाचेर जावन गेला आमी पयलेच हर एकागी पयलेच रेडी करून दवरता जालें आनी इतले वर्साक इतले अशें जावंक आसा अशें आनी थोडी घरां सोदची पयले थंय जाल्यार चलतलें आतां घरां सोदतना आस्पत्र खंय लागीं आसा मार्केट खंय लागीं आसा पळय गे आनी जाल्यार इस्काल खंय लागीं आसा हर एक आमी फेसिलिटी पळयता हर एक खंत पूण ते करना जमो न्ही म्हजी एक सवाल इतले पळय कर न्ही जर तर ती भुरगीं जावं दी कोणी हांव जावं दी तूं जावं दी जर तर म्हजे जिवितांत शांती समाधान ना जाल्यार म्हजे जिवितांत देवान दिली ती भलायकी ना जाल्यार म्हणजे जिवितांत देवा दिलो आनंद त्या संतोष ना जाल्यार कितें फायदो कित्याक म्हळ्यार हे सर्व संगत्यो आमकां संवसाराच्या वस्तू जावं दी आमच्या दुडवान जावं दी आमच्या अधिकारान जावं दी आमच्या नांवान जावं दी आनी कोणाय जावन मेळचें न्ही आमचे खरें शांती समाधान भलायकी हर एक आमकां मेळटा केदळ आमी खऱ्या देवाचेर भावार्थान विश्वास दवरता आमच्या जिवितान आमी पाश्चाताप पावता भावार्थान मेटां काडटा सोंसणिकायेन जियेता आनी मोगान एकामेका आदार साकार दिता तेन्ना आमच्या जिवितांत ते हर एक बरें जिवीत अलौकीक जिवीत आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळया मुखली वळखला सिस्टर 27 हांगा पळया तुमचे मध्ये कोण चिंता करून आपल्या आवको थोड्या वेळाक कोणी सोडोवंक शकतात पळया हांगा देव सवाल घालता तुमी इतले पुरा कंत करतात इतले पुरा पुंजोवन दवरतात इतले पुरा काले जेवण खायचे खावचे कितें पिवचे काले पांगोरचे हर एक तुमी कंत करनासा जाल्यार इतले खर न्ही कोणाक म्हणी तुमचे हावक थोड्या वेळाक म्हणी आमकां सोडोवंक साद्या हे पुरा कंत कर कंत केल्यावर हांव चड जाता की उणें जाता असले हांव की उणें जाता चिंते कन्नड सांगता चिंते नಮಗೆ चितेगे ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ म्हणटात चिंतून चिंतून आमी कितें जाता चितेक येता त्यातून उतार म्हणटा तुमचे मध्ये कोण चिंता कर कोण चिंतून हे पुरा कंत कर हुस्को कर आपले आवकू थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक शकतात सादियागी आमचे आवकू सोडोवंक आमच्या सक्तेन आमच्या जाणवायेन आमच्या दडवान आमच्या अधिकारान साद्यागी बिलकुल ना जर तर आमकां लांब आवको जाय देवाचे उतर सांगता देवाचे उतर प्रमाणे जियेल्यार आमकां लांब आवक मेळटा जो कोण ताच्या आवय बापायक विधेय जाता
देवाच्या उतराक विधेयी जाता तेन्ना मात ताच्या जिवितांत ते लांब आवको देवान दिल्लेले अनुभवू करूंकू जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखार कितें म्हणटा पळय 28. आणि नसना विशयांत तुम्ही कित्याक खंत करची. पळय, शेतांतली ती काट फुलां कशी वाडटात ते पळया. ते गळनात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वयर कर सिस्टर 29 सगळ्या वैभवांतलो एक फुला सारको नसलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात. 30 रान्नींत लासतात. त्या शेतांतले तण सयत जर देव येपरी नेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां नेसोवचो ना, उण्या बावरताचो ना. प्रेज गॉड. आमकां नेसना चिंतना, पण आमी ते नेसा इतले सोबीत दिसता ते नेसा आमी पुरो नेसता उगडीचे. नेसण्यात कांय सूख ना. पूण देव सांगता ती सोबीत फळां पळया, ताका कितले सोबायेन नेटयला. आमकां साद्याक त्या फुलाक कितले सोबीत सोबीत रंगाळ कलर दिवंक. पळय, एक फुलाची सोबाय पळया कितली सोबीत दिसता. तर देव त्या काय म्हणटात फुलां कितले सोबयता जाल्यार आमकां तो सोबयना. तसो अर्थ वस्तूर घालूंक जमनी घालूंक आसा. मनसुबेचे आमी वस्तूर न्हेसोंकूच आसा, आमचे मान दांपोवंकूच आसा. पूण हांगा कितें सांगूंक म्हणटा म्हळ्यार जर सलमांव राय लेगून म्हणटा. सलमांव राय ह्या विशयान तुमी आयकला. तो वर्तो जाणवायेन भरलो राय, व्हडलो ग्रेस्त काय नासलेलो राय, व्हडल्या अधिकारान जियेतलो, कुशलकायेन जियेतलो तो राय, तो समेत इतले आसून एका फुला बरी नासलो ना म्हणटा. फुलाक म्हळ्यार एक नॅचरल ते त्या रितीन एक स्वाभाविक सोबाय ताका आसा फुलाक. त्या रितीन आमी काय करता सोबायेक पासत पुरो ऑल्ट्रेशन तेका जायले मेकअप ते हे पुरा करता. पूण नॅचरल देवान आसलेली ती फुलां पळया, ताका मेकअपाची कांय गरज ना. कित्याक तसो रचणार देव जावन आसा. तर तो आमकां इतल्या सोबीत रचला जाल्यार तर सलमांव राय लेगून त्या फुलां बरी रचला ना. आनी मुखार कंटिन्यू करून काय म्हणटा, प्रेज गॉड, आज आसा फाल्यां रान्नींत घालता लासता. त्या शेतांतले तण सयत जर देव बरी तुम्ही पळयला ते तण सकाळी बरे दिसता, पाचवे आसता आनी इल्ले तेंपार ते सुकून येता आनी खाले करता. सुकल्या उपरांत ते काडटात या उजो दिता लासतात. तर देवाचे उतर समजा तर नसून उण्या भावार्थाच्यान म्हणटा. कितें मुखार वयर कर सिस्टर. उण्या भावार्थाच्यान वयर न्ही सकयल 30 उण्या भावार्थाच्यान कितें म्हणटात वर्त्या तना तुमकां नेसोवचो ना उण्या भावार्थाच्यान. पळय, तण शेतांतले तण सयत देव हे परी नेसयता. तण सकाळी बळे फुलता, पाचवे आसता आनी इल्ले तेंपार ते सुकून येता. जाल्यार ते इतले बरें नेसयता तर ताच्या कितल्या वत्या थारान तुमकां नेसोवचो ना उण्या भावार्थाच्यान. म्हळ्यार भावार्थ ना आमकां. भावार्थ ना. उण्या भावार्थ आमकां भावार्थ ना. भावार्थ म्हळ्यार आमकां कोत्ता दोळ्याक दिसना 37 आमकां आसा ती खात्री. देवाचे उतर सांगता भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक ना जायना. जर भावार्थ ना जाल्यार तुमचे सेन्स नॉलेजर संवसाराची जाणवाई काणवो न्हू, तुमचे शिकाप काणवो न्हू, या तुमचे आस्त ग्रेस्तकाय काणवो न्हू, तुमचे कितेंय बरें कामां काणवो न्हू. देवाक मानूंक जायना. देवाक मानवाचे जाल्यार भावार्थ गरजेचो. इब्रू 11:6 म्हणटा भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना. भावार्थ म्हळ्यार दिसना त्या संगत्यो सत म्हणूच्यो. देवाच्या उतरांत कितें बरयलां आमकां दिसना. आतां कंत हुस्को करिनाका, दोळ्यान दिसना, पूण ते भावार्थान सत मानूंक आसा. देवाच्या उतर सत तें हांव देवाक मानवता. त्या उतरा प्रमाणे हांव मेटा काडल्यार कार्यारूपाक घाल्यार हांव खंडीत जावन देवाक मानवता. भावार्था विणे आमी देवाक मानवंक जायना. ताकाच तो जेजू तोमासा म्हणटा तुवें म्हाका पळोवन सत मानलें, पळय नासतना सत मानलेले कितले भागी. त्या भावार्था वरवीं मात्र आमी देवाक मानूंक. जर तर आमी अशें करता जाल्यार आमचो भावार्थ उणो आसा म्हणटा. आमकां भावार्थ ना एका लेकार आनीक उणो आसा. आमी देवाच्या उतरान चड वेळ करचो ना. आमी संवसारान चड वेळ करचो नासा. त्या देखून आमी कंतीन दुखीन बेजारान खंत हुस्क्यान आसा. वरी एन्जायटी तांतून आसा. खंत हुस्को करनासा. त्या देखून देखेदार आमी देवाच्या उतरान चड आनी चड वेळ करसयता तेन्ना मात त्या समस्या जावन आमकां भायर येवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखार कितें म्हणटा देखून कितें म्हणटा देखून कितें खावचें आनी कितें पोवचें,
पिवचे आणि कितें नसचे अशें म्हणून तुम्ही खंत करिनाका ते सगळे सोडचे अनुभवार्थ्यांनी भावार्थ कोणाक ना देवाचेर कोणाक फात्येनी ना ह्या लोकांनी हे पुरो चड विशयान शिकतात खंयचे की हाले फाल्यां खाले खावचे कितें पिवचे कितें न्हेसचे ते पळय आमी आतां मिसाक घेता आतां उणें घेवन चिंता हांव मिसाक घेताना इताराचे मिसाक घेताना पयले काले आसता आमच्या मनांत पयले मिसाक धांवता हांव एक वचून काले हाडी दे मास आजकाल फ्रिजारान दवरता म्हणया पयले आसलेशें मास बेगी लेट जाल्यार आमकां मास बरें मेळचें ना काले हाडा मेळटले ते चिंता देवाचें उतार म्हणटा कितें देखून कितें खावचें कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून खंत करिनाकात खंत करिनाका म्हणटा वरी करिनाकात हे सगळे सोदचे अनुभवार्थान कोणाक भावार्थ ना या परकी देवाची वळख ना त्या व्यक्तींनी सोदचे ह्या उतरा प्रकार कितले जण अनुभवार्थी या परकी मनीस येतात इगर्जेक मिसाक मिस चिंतून पळया प्रेज गॉड आमी भावार्थी या भावार्थ नासलेले घेवन प्रेज गॉड पळया हांगा मुखार बरयता ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून 32 वयर कर सिस्टर तुमचो बाप जाणा तुमी चिंतात तुमकां कांय देवाक काले करता देवाचे उतर सांगता हे सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा बाप ओगूत आमचो न्हिदोन ओडास दवरा आमचो सर्गींच्या बापाक अरी कळीत आसा कितें जाय कितें नाका अरी ताका कळीत आसा अरी तो जाणा प्रेज गॉड पूण आमी मात नेणा आमी ह्या संवसाराक लागून जियेल्या वरवीं आमी आनीक खंयची दिसकान जिवन आसा आतां एक सिंपल एक तुमकां उदाहरण दिता ते लास्ट कोरोना जालें कोरोना वेळार कितले एक लागभग एक वर्स मसलो लॉकडावन आसलें वय त्याला कितले जाण कामाक गेल्यात काम नाटले काय नाटले आमी काय बुकीन की काय मेल्या आमकां खावंक जेवंक काय उणें आसलें की खंडी जावन आमकां गरजेचें आसलें पूण मर्जेचें नाटलें चड आमकां कितें आतां आमी समस्या पडटा आमकां गरजेचे भायर मर्जे फाटल्यान येता त्या देखून आमकां कितले आसल्यारय पावना आमच्या जिवितांत केदाळ आमी कितें गरज आसा आमकां खंडी जावन कशें पळय सुखणे सवजांक देव दिसपरते तांच्या जिवितांत तो दिता त्याच प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा आमचो दिसपरतो ग्रास कितें गरज आसा आमकां खावंक जेवंक हर एक देवान आमकां फोव केला प्रेज गॉड आमकां कोटा इस्रायल पसराक दीस आनी रात म्हळ्यार बरी खाले मान्ना लोवे हर एक दिसपरते देव दितलो नवे नवे केदाळ तांणी दास्तान करूंक सुरू केलें त्याला मात पाड जालें एका दिसा मात ताका दास्तान करूंक आसलें साबाताच्या पयल्या दिसा आनी कालें केलें लेखावर ते दास्तान केलें पुरो पाड जावन खीड जावन गेलें त्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी चड खंयच्या विशयान खंत करना दास्तान करीचे म्हूण ना जर तर आमी सोम्याचेर वचून रावता सोम्याच्या उतराचेर आमी मेट काडटा पवार्थान आनी देवा सारक्याच्या मोगान पश्चात्तापावन आमी मेट काडटा जाल्यार आमी ताचेर वचून जियेल्यार आमच्या जिवितांत कांय उणेपण आसना प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार देवाचे उतर कितें म्हणटा देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी प्रेज गॉड पयले त्या देवाचे उतर सांगता तुमच्या जिवितांत खंत हुस्को करिनाकात ताचे पयले देवाचे राज सोदा देवाचे राज खंय ना थंय हांगा ना तुमचे भितरच आसा तुमचे मोदेच आसा कोण देवाचे उतराची सदां स्वीकार करता पश्चात्ताप पावता भावार्थान सत म्हणटा आनी उसारता आनी मोगाची मेटां काडटा ताच्या जिवितांत तो देवाचे आजारपण आसता देवाच्या राजांत तो देवाची महिमा पळयता ताका म्हणटा देखून सोदा तुमी पयले फर्स्ट तुमी काले खावचे जेवचे न्ही सोदचे पयले सोदा काले देवाचे राज आनी ताची खुशी ताचे नितीवंतपण दिला इंग्लीश बायबलात आनी ह्यो सर्व वस्तू तुमकां दितलो प्रेज गॉड तुमकां काले जाय खावंक जेवंक न्हेसूंक न्ही पण तेका देवाचे उतर क्लियरली बरयता रोटी कपडा मकान काले जाय पयले ताच्या फाटल्यान वचनाकात पयले देवाचेर आसोना ताची खुशी कितें ताचे नितीवंतपण सोदा त्या जाल्यार ह्यो सर्व संगत्यो मेळटा तुमकां आमी खंयचे सोदता पयले रोटी कपडा मकान मागीर देवाचे राज उलटा पूण देव सांगता पयले फर्स्ट सीक द किंगडम पयले देवाचे राज सोदा आनी तेन्ना तुमकां कितें जाय सकड मेळटल्यो खावचे जेवचे न्हेसचे हर एक तुमकां रावचे बिडार हर एक तुमकां फोव जाता केदार आमी ह्या उतराक विधेय जाता तेन्ना आमच्या जिवितांत देवाची महिमा पळयता प्रेज गॉड
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 34 कितें म्हणटा? फाल्याची चिंतून खंत करिनाकात. फाल्याची खंत फाल्याक, आयची खंत आजीक. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. देवाचें उतर फाल्यांचें तुमी चिंतिनाकात. आमकां कितले जाणां फाल्यां कालें करचें, फाल्यां सकाळीं कालें करचें, भुरग्यांचें फुडार कालें करचें, शिकप कालें करचें, ताका पयशे कशे खंयी जावन जमोवचे. तरी एक चिंता ताका म्हणटा देवाचें फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची गंत फाल्यां. आज सोमयान दिला, सोमया सांगाता संतोष बाबा, सोम्याच्या एकवटान जियेया. तेन्ना तुमच्या फाल्यां कितें जाय हरी एक देव त्या त्या वेळार तयार करता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आतां आमी खंती विशयांत आयकल्या, खंती हुस्क्या विशयांत आयकल्या, वरी आनी एन्झायटी. आतां तातूंत कशें आतां आमी भायर येवचें? आमच्या शक्तीन जाता गी भायर येवंक खंती हुस्क्या जावन? देवाचे उतार काय म्हणटा? 1 Peter 5:7 एक कला. 1 Peter 5:7. प्रेज गॉड. देवाचे उतार सांगता पळय, सगलो हुस्को, सगलो तुमचो हुस्को, घरांचो न्ही उडासर, पयले सगलो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कोणाचेर? ताचेर म्हळ्यार तुमच्या सायडीक आसा ताचेर न्ही, देवाचेर सोडा, सोमयाचेर सोडा. कित्याक तस्सो तुमची जतन घेता. तुमकां खंत हुस्को आसा गी? खंत हुस्को काडून तुमच्या जिवितान मुखार वचूंक साध्य येतना. तुमी चलवतात, तुमकां काय म्हणटात पुरासन जाता आनी पुरा उगडायतात. ताच्याकी एक काम करा, तुमकां खंत हुस्को आसल्यार सोमयेचेर सोडा. हरी एक ताका समर्पिया आनी तो तुमची जतन घेता 100%. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आमी वडून वाचले कशें तो सुकण्या सौजाची जतन घेता, फुलाची, तणाची, हरी एक रचनेची जतन घेता जाल्यार आमी ताच्याकी वर्ती जावन आसां. केदाळा आमी आमचो हुस्को आमचेर आमी सोडटा जाल्यार आमकां ताचेर पातयेन ना म्हणून रावले. आमच्या सत्तेचेर आमी वंदून आसां, न्ही सोमयाच्या सत्तेचेर, देवाच्या सत्तेचेर. केदाळा आमी ताचेर वंदन जियेता, आमी हुस्को ताचेर घालता, ताचो आमचो भार ताचेर घालता. तेन्ना काय जाता? आमकां बरें शांती समाधानान जिवंक जाता. तुमी चिंत्या, तुमच्या माथ्यार एक 50 किलोचो फातर दवरलो म्हूण चिंत्या. तुमकां सबितायेन सवकासायेन तुमचें काम करूंक जाता गी बऱ्या रितीन, साद्या गी? जायना. केदाळा तो फातर तुमी सकयल दवरतात, तेन्ना मात्र तुमकां शांत रितीन, बऱ्या रितीन आनी काय म्हणटा धाडवायेन सोबीत रितीन काम करूंक जाता. जर तो वजे आसल्यार आमकां आमी काय करता? देंवयता. तशेंच आमचे वजे, आमचे खंय आसा वजे? आमच्या बॅगार ना, आमच्या माथ्यार ना, आमच्या मोनान तुळी घालून आमी दवरला. ते वजे आमी सोमयाक भेटयचे. सोमी तशी जेदाळा आमी ताका दिता, तो आमची जतन घेता. कित्याक तो बरो गवळी जावन आसा, तो बऱ्या बकऱ्यांक बरें खाण दिता आनी नितळ उदकांत व्हरता, पासवो काय म्हणटात सोरो दिता. हरी एक तो बऱ्यांतले बरें दिता. जर तो सुकून हांव काडून गेल्यार खंडीत जावन म्हजे असले शांती समाधान हांव उगडायता, तितले म्हजे मात न्ही, हेरांची हांव उगडायता. त्या प्रेशराक, दबावाक लागून, ओत्तोडाक लागून. त्या देवाचे उतार सांगता, सगलो तुमचो खंत हुस्को ताचेर सोडा, तो तुमची जतन घेता. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पळय आमी एका कितें वकात पळया खंतीक आमी या फिलिपिकारांक बरयलो 4 अध्याय 4 वळेरान पळया. देवान ताका एक मेडिसीन दिला. खंत हुस्को येताना आमी कितें करीजे? कालें करीजे. कालें केल्यार आमकां त्या समस्यांतल्यान भायर येवंक जाता म्हूण. प्रेज गॉड. पळया हांगा म्हणटा फिलिपिकारांक बरयलो 4:7 सोमयातय सदांच तुमी संतोष पावा. कोणा सांगाता संतोष पावचे? रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. वय गे सोमयातय, सोमया आसतय आमी रे संतोष पावपाचे. आमी कोणा सांगाता संतोष पावता केदाळे? सोमया सांगाता गी, आमच्या वस्तू सांगाता गी, आनी आमच्या आनी कितें खंयचे सांगाता? देवाचे उतर सोमयातय सदांच, खाली एका दिसांनी आयतारा मात्र न्ही, शुक्रारा मात्र न्ही, सोमयातय सदांच तुमी संतोष पावाचे. आनी परत्यान हांव तुमकां संतोष पावा. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज म्हणटा हरी एका वेळा. परत्यान सांगता येस.
केदाळ आम्ही सोमियातही संतोष पावूंक शिकता केदाळ आमकां कोण तुस्को ताचेर आमी सोडटा तेदाळ मात आमकां संतोष पावूंक जाता जर तर तो कोण तुस्को आमीच दवरून काण गेल्यार आमच्या जिवितांत संतोष पावूंक साध्य ना या सोम्याचेर अखंड फत्य न्ही या सोम्यान म्हणजे पसून कितें केला ताच्या विशयान समजून आसल्यार मात म्हणजे समस्या हांव ताचेर सोडटा त्या जाल्यार ताचे पर्यार शांती समाधानाचे म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करता त्या पयले मॅटर जावन आसा सोम्यातय आमी संतोष पावपाचे न्ही आमच्या सत्तेचेर आमच्या दुर्गाचेर आमच्या अधिकाराचेर खंयच्याचेर न्ही या व्यक्तीचेर न्ही आमच्या कुटुंबाचेर न्ही पयल्यान पयले आमी संतोष पावूंक जाता सोम्यातय सोम्यान म्हाका रचला ताच्या सारक्या रुपाचो रचला ताचो अधिकार ताणें म्हाका दिल्या ताची पदवी ताणें म्हाका दिल्या ताची कृपा म्हाका दिल्या ताणें ताची काकूळट दाखयला हर एक ताणें म्हाका धर्मार्थ दिला हर एक आशिर्वादान बेसांवांनी भरला हर एक समस्याक पर्यार ताचे उतरां म्हाका मुखार ताणें म्हाका दिला हे पर समजून मेळ्ळ्यार मात्र हांव सोम्यातय सदांच संतोष पावूंक जाता सोम्याक म्हज्या जिवितांत पयलो स्थान दिवंक जाता सोम्या सांगाता म्हाका वेळ कसूंक जाता ना तर म्हाका सोम्याच्या आगी म्हजे संवसारी संगत्यो म्हज्या फायद्याचो म्हजे कुशलकायेच्यो संगत्यो चड पयलो स्थान घेता त्या खातीर सोम्यातय आमी संतोष पावूंक आसा परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा मुखार फिफ्थ हे कंटिन्यू तुम्ही केल्यार तुमच्या कधी जावन भायर येवंक जाता तुमचे बळेपण सोम्याच मनशाक कळीत जावं प्रेज गॉड तुमचे बळेपण कितें आसा तुमचे बळेपण कोणाक सोमेच मनशाक कळीत जायचे केदाळा सोम्यातय संतोष पावतना ताचे एक कोर्टांत आसतना तुमचे बळेपण हेरांक कळीत जावं आनी सोमेस्तांक आनी सोम्याचे येण्याचो काळ लागींच आसा तसो काळ लागींच आसा त्या देखून आमी कालें करूंक आसा आमी संतोष पावूंक आसा आमचे बळेपण हेरांक कळीत जायचे आनी सोविवण म्हणटा परत सिक्स्थ तेन्ना कसलोच कोण तुस्को धरिनाकात पळय इल्लोय आमी चिंता इल्लो धरल्यार काल जाता देवाचे तर म्हणटा कसलोच इल्लोय धरिनाकात कसलोच कोण तुस्को धरिनाकात इल्लोय कोण तुस्को कसलोच धरिनाकात हर एक तुमची गरज वय तुमकां खंडी जावन गरज आसा तुमच्या जिवितांत हर एक देवान फाव केला पूण खाले करा कशें मागण्यान आनी उपकारी म्हणा वय आमी मागण्या करूंक आसा खंडी जावन आमी मागण्या करीचे कशें हर एक उपकारी मनाचे थँक्स गिवींग आमचे हर एक मागणे थँक्स गिवंक जायचे देवान दिल्ल्या भलायकी दिल्ल्या कारगा आशिर्वादांनी भरल्या कारगा शिरपांतले सोडायल्या कारगा ग्रेस केल्ल्या कारगा बरें काम फोव केल्या कारगा हर एक आमचे मागणे अर्गां बलिदान जायचे देवाचे उतर म्हणटा हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान उपकारी मौन आसाचे आमचे मौन नितळ आसाचे मौनांत उपकारपण आटायचे खाली बैलांनी उपकार मौनांत चिंता आमचे बदलाचे उपकारी मौनान देवाक कळीत करा कोणाक न्ही हेरांक न्ही तांकां हेंकां शेजाऱ्यांक न्ही आमी देवाक कळीत करचे म्हळ्यार सोर्स आमचो सोमी जावन आसा देव जावन आसा त्या हुस्को करिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा कोणाक देवाक आमी कळीत करूंक आसा नेक्स्ट सातवें 7 सिस्टर इलेवन करा तवळ आमचे जाणवायक आटाबोंक नजो जाल्ले ते देणे पळया तवळ आमकां समजून आमचे जाणवायक कळना आमचे जाणवायक कळीत ना आटाबोंक जायना तसले देणे गिफ्ट ते एक देणे देवाचे समाधान पळया देवाचे समाधान तुमची काळजां पीस ऑफ गॉड म्हणटात देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी मनां तुमची मोना क्रिस्त जिसो एकवटांत शबीत राखतले प्रेज पळय तुमची काळजां आनी तुमची मोना आतां एग्जांपल दिता आतां तुमच्या हाताक एक बाण पडल्यार तुम्ही मरता म्हणून सांगूंक जायना वय की एक तुमच्या पायाक पडलो म्हणून चिंतया त्या वेळा तुम्ही मरता म्हणून सांगूंक जायना पूण हांगा म्हणटा काळजां मनांत आसचे इम्पॉर्टंट ते आमचे भितरले प्रमुख अंग जावन आसात काळीज आनी मन प्रमुख अंग तर ताका काळजाक पडले म्हणल्यार जाल्यार काय जाता खंडी जावन ते प्राण्याचो अवकाश आसा त्या देखून आमचे काळीज आनी मन आमी राखूंक आसा कशें पयल्यान पयले आमी वडोल वाचलें सोम्या सांगता संतोष पावा परत हांव सांगता संतोष पावा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज वैगी सदांच सोम्या सांगता संतोष पावा आनी तुमचे बळेपण सोमेस मनशाक कळीत जावं आनी नेक्स्ट कितें म्हणटा कसलो कोण दुस्को करिनाकात तुमची हर एक गरज मागण्यान आनी उपकारी म्हणान कोणा कळीत करा
देवा कळीत करा ते जाल्यार कितें जाता तवळ आमचे दांडवाय गाटा मग्न जाल्ले ते देणे गिफ्ट देवाचे समाधान पण देवाचेच समाधान तुमची काळजा आणि तुमची मना क्रिस्ताची तुमकां गाड खावाची बरी एक घरते खावायचे असल्या बरी शांती समाधान काळजा मनात आल्या केन्ना तुमची काळीज आणि मन भलायकी येऊन जाता ऑटोमॅटिक तुमची कुडीची भलायकी बरेपण देवाची महिमा तुमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड त्यात आमचे काळीज आणि मन सांबाळचे इम्पॉर्टंट कशें सदांच आमी सुमेध संतोष दिजे परत हांव सांगता सुमेध संतोष पावा आणि तुमचे बळेपण सुमेस मनशाक कळीज जावं कित्याक सुमेध सो येण्याचो काळ लागींच आसा म्हणटा देवाचे उतार आणि तितलेंच न्ही कसलोच कंत सुको करिनाका आणि तुमची हरी एक गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान कोणाक देवाक कळीत करा त्या दळा आमकां आमच्या जाणवायाक आटा बोवनो जाले ते देणे देवाचे समाधान तुमची काळज आनी मना तुमची मना क्रिस्त दिसे कोणा सबीत राखतले प्रेज गॉड पळया मुखार येयत पळय हे पुरो जायचे आमच्या जिवितांत हांगा पळया शेकी भावा भयणीनो जे कितें सत आणि जे कितें मर्यादेचे निर्मळ नितीचे मगपात्र आणि बरे मनपात्र तसेच उत्तम म्हूण लेखचे आणि ओगळीक फावो जाल्ल्या तसल्याचे तुमचे गमान वरा प्रेज गॉड पळया हे इम्पॉर्टंट गरजेचें कितें म्हळ्यार 8वी ओळींत 8वी गल सिस्टर पळया हांगा देवाचे उतार म्हणटा शेकी भाव भयणीनो जे कितें सत म्हणल्यार आमकां कोत्ता देवाचे उतार आणि जे कितें मर्यादेचे आणि निर्मळ नितीचे मोगपात्र आणि बरे मनपात तसेच उत्तम म्हूण लेखचे आणि ओगळी फावो जाल्ले तसं तुमचे गमान वरा खाले म्हणटा मन गमान इम्पॉर्टंट करूंक सांगना पहिले स्टेप आमी हे पुरो वस्तू आमच्या मनान येळेचे आमी काले करता असल्यो संगती करूंक येता केदाळा हे आमी गमान करता कित्याक आमच्या मनान सकत आसा ती मनांत आमी पहिले नियाळ्ळ्यार हेच्या विशयान आमचे गमान कशें आमी कंत करन गमान आमचे कुडीची काय म्हणटात बॉडीचे काय म्हणटात पुरो आमकां कळी जाता बैले रूप भितर कितें चिंता म्हणून त्याच रीतीन आमी ह्या शेकी काय म्हणटा बरे सत कितें आसा मर्यादेचे कशें आसा निर्मळ नितीचे मगपात्र बरे मन तशेंच उत्तम फावले संगती आमी फावो जाल्ले तशें गमान व्हरूंक आसा आमचें मन थिंक अबाउट दीस चिंतीचे ह्या विशयान त्या दळा मात्र ते कंत करचे आमचे जावन पयस येता त्या देखून ताका आमची कृपा ग्रेस देवाची कृपा शांती समाधान आसा हे कृपेचे मेट आमी पयले काडूंक आसा एक्शन मागीर पयले आमी हेची चीत दिवंक गमान दिवंक आमी कितें करता हे पुरो गमान दिता आमी करूंक आमचे सक्तीन प्रयत्न करूंक येता कित्याक म्हळ्यार मनशाक एक सोयी कितें म्हळ्यार तो कितें केल्यार ताका एक सॅटिस्फायड हांवें तें केलें न्ही म्हजे वरवीं जालें न्ही म्हणून ते ल्हानपणान आमकां एक सवय जावन गेल्या म्हणजे स्वभाव पूण देवाचे उतर सांग असल्या संगती गमान दिया तुमचे मन दिया तुमचे मनाची चिंता बदलिया ह्या विशयान तुमी चड चिंता कितल्याक चिंतल्यार मात्र त्या चिंतपाक सकत आसा आमचे कुडी तेय कार्य रूपाक जावन त्या देखून पयले ह्या संगतीचेर आमची चिंता ह्या गमान चीत व्हरचें इम्पॉर्टंट चीत दिवंक सांगता करूंक सांगना पयल्यान पयले आमी चीत दिवचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी चीत आमी गमान दिता आमच्या त्या पयल्यान कंत हुस्के जावन आमी भायर येवंक आमकां सुलाभ जाता मागीर त्या देखून मुखार कितें म्हणटा म्हळ्यार 9 म्हजे लक्ष तुम्ही वा घेतला ऐकाला वा पळयला ते पाळोवंक फुडें सरा आता पळया हे पयलेचे स्टेप चीत दिवचे गमान दिवचे चिंता पाटावचे नेक्स्ट स्टेप ते केल्यार म्हजे लक्षात तुम्ही कितें ऐकाला शिकल्यात वा घेतला ऐकाला आता तुम्ही पुरे 4 स्टेप केले वैगी सदा समिया सांगता संतोष बावा सदानीत हांव सांगता संतोष बावा वैगी मुखार काय म्हणटा तुमचे बळपण सुमेस मनशाक कळीज जावं सुमेसो कांत लागीस आसा आणि कसो कंत सुको करिनाकात एक तुमची कांत आणि काय गरज मागण्यानी उपकार मनान देवा कळीत करा त्याला आमकां जन्माय गाठापो जाल्ले देवाचे समाधान आमची काळजा मना शबीत राखतले म्हणटा आणि कितें मर्यादेचे सत निर्मळ ओगळीक फावो जाता तेचेर गमान दिया हे पुरा केल्या उपरांत देवाचे उतर काय म्हणटा म्हजे लक्ष तुम्ही कितले शिकले हे पुरा आमी शिकल्या आता काय जाता
ऐकायला पळेल ते पाळूंक फुडें सर आतां ते पाळा कित्याक हे तुमी केल्यार 4-8वी वर्ल्ड म्हणसर पयलें ते जाणा मात हे करूंक जाता जर तर हे तुमी पयले करता जाल्यार तुमी आनीक नियमशास्त्रा प्रमाणे येता तर तुमच्या फायदा तुमच्या सत्यान करूंक जाता तुमच्या सत्यान केल्यार तुमी फ्रस्ट्रेट जाता तुमकां करूंक जायना सोलवतात निराश जातात त्या देखून केदार आमी चवथी जावन 8वी वर्ल्ड म्हणटा करता ती देवाची कृपा ते भावार्थान आमी करता देवाचे कृपेचे सत्तेन पवित्र आदारान करताना आमच्या जिवितांत हे नवे मॅट काडूंक आमकां सुलभ जाता जर तर आमी ते 4 पळयना 4 जावन बाकीचे स्टेप बाय स्टेप 8 पर्यंत हे नवी वर्ल्ड करूंक जायना जायते फावटी आमी कितें करता ही मात करूंक येता नवे वर्ल्ड आमच्या सत्तेन साध्य ना ते जाण आमी ताच्या सत्तेन येता देवाच्या सत्तेन ते जाण मात्र आमकां करूंक साध्य जाता त्यातून देवाच्या सत्तेन आमी हर एक काम करचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गरजेचे जावन आसा प्रेज गॉड ताका देवाचे उतर म्हणटा म्हजे लक्ष तुमी कितें शिकल्यात वा घेतला आयकला वा पळयला ते पाळोवंक फुडें सरा समाधान दिता तो देव तुमचे सगळे आसता पळय आतां त्याला कितें जाय ओडलो शांतीचो देव आतां समाधान दिता देवूच तुमचे मदें आसा गॉड ऑफ पीस म्हणटात गॉड ऑफ पीस म्हळ्यार समाधान देवा जावन येवचे तोच देवूच तो तुमचे सांगत आसतलो केदाळा तुम्ही 4थी वर्ल्ड जावन 8वी वर्ल्ड म्हणसर निरंतर करतात ते जाळा हे तुमकां करूंक साध्य जाताले हेचे फळ जावन समाधान दिता देवूच तुमचे सांगत आसतलो ते जाळा तुमच्या जिवितांत कंत करेजे म्हूण आसचे ना प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडास धरया पयल्यान पयलें तुमच्या जिवितांत एक खांटो जावन आसा कंत बेजाराय त्या देखून खांटे जडकोटा मध्ये आमी म्हळ्यार ह्या संवसाराची कंत बेजाराय असल्यार आमच्या जिवितांत ती देवाची महिमा आमी अनुभव करूंक साध्य ना देवाची महिमा आमी अनुभव करीचे जाल्यार आमचो कंत हुस्को आमी ताचेर सोडीचे कित्याक आमची तो जतन घेता आनी आमी शिकल्या ह्या 4थ्या अध्यायांत हर एक आमी आमच्या जिवितांत अभ्यास करूंक आसा आमच्या सत्यान एवढाच दवरा हर एक देवाच्या सत्यान हर एक पवित्र म्हणजे आदारान देवाचे उतरां सांगता वेळ कसो न्हू देवाचे निर्देशना घाल तो कितें आमकां शिकयता त्या प्रमाणे आमी गेल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत ती देवाची महिमा देवाचे बरेपण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करतले हांव प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके कोणा कांय मनी तुम सवाल आसात विचारूंक कांय मनी कोणाची टेस्टमनी काय आसा प्रेज गॉड हालेलुया इतले काल शिकले आमी तुमकां कांय समजलें या कांय मनी तुमकां कांय उडापण मेळ्ळें हेच्या विशयांत असल्या सांगयेत प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड ओके यस प्रेज गॉड ओके आनी आमी मुखार या इल्लें आमी कांट्या जोडको म्हणजे असल्या पळय कंत बेजाराई आनी दुसरें जावन आसा ती काय म्हणटात आमी या सिस्टर मार्क 4 मार्काच्या 4थ्या अध्यायांत प्रेज गॉड मार्क 4 ते परिसर ताबळे ते या प्रेज गॉड मार्क 1 जावन पळया परिसर नहीं 1 का परिसर का वयर ओके प्रेज गॉड कटपी सुवात जाली मुखार इल्लें कांट्या जोडकुटा वयर वसंत कांट्या जोडा मध्ये बिया बरी वयर वयर इल्ले वयर ओके पण पळय हांगा पळय पडल्या बरी आसा ते देवाचे उतर ऐकात पण संसाराची रटावळी आमी पळयलें वारी केस पुरारी गायल्या न्हू एन्झायटी एक रटावळी आनी धनाचे बली आनी पयशाची आसा लेखा वरतो आमकां दोडवाची आसा पयशे पैकी संसारीक वस्तू जावंक बरो संसार पयशे जावंक बरो संसारीक वस्तू जावंक बरो या
स्वार्थान खाल्यार जाता बुलीन धनाचे बुलीन आणि स्वार्थान देवाचे उतार तांचे ते चिरडात आणि जायती संसाराच्या वस्तूंची आशा एका लागून आमच्या जिवितांत फळ दिवंक जायना फळ येनात जायत्या फावटी आमच्या जिवितांत आमी आता उदाहरण काणूचे तर प्रेज गॉड खांट्या जोटकुटा विशयान सांगताना अनेक विषय काले म्हळ्यार आमकां कळीत आसा जुजेच्या जिवितांनी ताचे भोंवतणी खांट्या झाडां आसले ताच्या लांतावन तो फतेबराच्या घरा जेलान पावलो तो थंयसर इजिप्त गव्हर्नर जाता म्हणसरी ताचे भोंवतणी खांटे काय म्हणटात नेर असले हरी एक संगत्यो असल्यो पूण ताणें ताचेर चड गमान दिवना ताच्या जिवितांत ते पुरो ताणें उमटून काडल्यो म्हळ्यार ताका लक्ष दिवना ताचेर ताचें ध्यान धरुना देवान दिल्ल्या स्वप्नाचेर आनी देवाच्या बसवण्याचेर देवाचेर तो वंदून रावलो त्या देखून तो ताच्या जिवितांत जायते वण जालो तशेंच आमच्या जिवितांतय कांटे झाडे म्हणटाना जायते असतात काय म्हणटात सोडून येतात बोवारी असतात पूण जर तर आमी ताचेर गमान दिल्यार त्या संगतेर आमच्या नेराचेर आमी खाल्यार जाता आमचे फळ आमी उगडयता ते फळ आमी दिले तर आमी ताचेर चड चीत गमान आमी दिव नजो आमी देवाच्या उतराचेर आमी वंदून चियेल्यार त्या समस्या मुदे आमी एक बरे एक जिवीत जिवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी उडास दवरया आमी हेतून आमी मुखल्या आमी शिकया नेक्स्ट आनी हेतून थोड्यो संगत्यो आसात आमकां शिकोवंक अवकाश मेळटा आमी शिकया त्यात पयल्यान पयले आमी उडास दवरया आमी एक रिविजन करचें तर पयल्यान पयले मेरेर पडलेले कितें जालें सुकण्यान येवन केलें म्हळ्यार धरून घट आसली सुवात भितर वचोना समजोनी मेळनातल्या वरवीं कितें जालें तें भितर वचोंक ते अवकाश ना केल्लो ना आमी पळयलें धरून काळजाचे उदाहरण आनी शास्त्री परिजवांचे आनी दुसरे आमी पळयलें ते आमी पयले आमी शिकले हांव काली जस्ट एक तुमकां उडासाक रिविजना पासून सांगून आसा आनी दुसरे अंतर आमी पळयलें खटपी सुवातेर ते वयल्या माती आसल्या वरी एक किरलालें आनी वत पडलें आसा ते करपून गेलें एक्चुअली वत बऱ्याक पूण पाळा रोमनाटल्या वरी ते करपून गेलें त्या देखून आमच्या जिवितांत आमची पाळा देवाच्या उतरांत आमी चड आनी चड वेळ कसो रोमोवची गुंडायकेची गरजेची जावन आसा त्याला माते वोत या आमचे विरोध कितें येता देवाच्या उतरा बसत दोगदून येता ते आमच्या जिवितांत ताचेर आमी देवाच्या कृपेन सक्तेन पवित्र आदारान आमी जायते म्हणतो या ते फूड करूंक आमकां साध्य जाता आनी खांट्या मद्या जोटकुजा मद्या पडल्या बिया बरी आमी पयले आमी पळयले खांटे रोडे काले करतात ताका वाडूंक सोडिनात ताची सुवात घेतात ताचे उदक घेतात ताची सावळी घेतात वेरे पोशकांक सत्व घेतात आनी ताचे परिणाम जावन फळ दिवंक शकना ताचे पयल्यांत जावन आसा कंत आनी बेजाराय ताच्या विशयांत आमी शिकल्या आनी कंती वरवीं देवाच्या उतरांत आमी वेळ कसितना आमी ताका पर्यारी सोदलो कंत पर्यार आमी कशे पर्यार करचे पिलिपिकारांक बरयले 4थ्या अध्याय 9वी ओळ पर्यंत आमी शिकल्या केदार आमच्या जिवितांत ते आमी अभ्यास करता कार्यरूपांत घालता तेन्ना आमच्या ह्या कंतीच्या समस्या जावन आमकां भयर येवंक जाता म्हळ्यार आमी सत आमी शिकल्या तातूंत आमी मुखार नेक्स्ट क्लासीर आमी हेच्या विशयांत आमी परत शिकया प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया ओके कोणाक काही सांगूंक आसा की प्रेज गॉड हॅलो कोणी उलयनात आसात मसकड प्रेज गॉड ओके आमी कोणी ना जाल्यार आमी मागणे म्हणया मोगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासून आमी तुका अर्घ दिता आयच्या दिसा तुज्या उतरा मार्फत सैती सता आमकां उगडापी केली वय बापा जायते फावटी आमी आमच्या सक्तीन आमकां कितें आसा आमची संपन्नमूलां हे पयशे जोडू अधिकार ताचे वयर आमी जिवंक सोदतले पूण आयच्या दिसा आमकां तुवें सांगलें कंत कुसको करूं नजो हरी एक कंत हुस्को आमी तुजेर सोडचे जर तर आमी कंतीन जियेता जाल्यार तुजे जे जिवीत आमी अनुभव करूंक शकना आनी ते कंतीक पर्याय जावन आमकां तुवें एक देवाच्या उतरा मार्फत ओकात फावो केल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता वय आमी सदांच सुमयती संतोष पावचे देवाच्या उतर सांगता परत्यान हांव तुमकां सांगता सुमयती संतोष पावा केदाळ आमी चड आनी चड आमचो संतोष आनंद तुजे ते सोदता तेन्ना ते समस्या जावन आमकां भायर येवंक पयले मेट काडटा ताचो परिणाम जावन
आमचे बळे पोवून आमचे बरे काम हरी एक समेस मनशाक कळी जाता तितलंच नाही तुझे उतार सांगता कसलोच तू कोणतोच को करिनाकात पळय आमच्या जिवितांत कसलोच तू कोणतोच करिनासतना आमची हरी एक गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान तुका आमी कळीत करचे थोडो कितें आटापूंक न जाल्ले आमच्या जाणवायक आटापूंक न जाल्ले तेणे देवाचे शांती समाधान आमच्या काळजा मनांत राज करता म्हळ्यार सत आमकां उगडेपे केल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता सांगातात शिकी भाव भयण कितें बरें सत मर्यादेचे निर्मळ ओगली फावो जाले ताका आमी गमान दिजे चीत दिजे मौन दिजे नियाळ करीजे त्या विशयान चीत दिजे म्हण तुजे उतारान सांगता केन्ना आमी हे करता ते दाडा समाधान देवाचे समाधान आमच्या काळजा मनांत आटापूंक नासले आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता म्हणल्यार सत आमकां उगडापे केले कितें मुखले मेट जावन कितें सकट आयकला आमच्या जिवितांत ते करूंक आमी फुडें सरतना देवाच्या शक्तीन देवाच्या कृपेन पातयेवन येताना आमच्या जिवितांत शांतीचो देवूच आमच्या जिवितांत आमच्या सांगात आसतलो म्हणल्यार सत उगडापे केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ह्या शांतीच्या देवा सांगात आमी जीवन ते बरोवन आमचे जिवीत आमच्या जिवितांत अनुभव करून हेरांकी हे सत शिकोवंक आमकां कुमक करच्या पासून अर्गां दिता शरीकल्यांनी तुझे एक कोटान जीवन तुझ्या नावाक महिमा जावन मागता हे मागणे करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay. Somestank जुमांचो जॉइन जाल्ल्या सोमेस्तांक थँक यू व्हेरी मच जेजूस आमचो सोमेस्ताचो मोग करता ओके परत ऐका परत आणि जायची पूर्व शिकवण शुक्रारा येस आमची पूर्व शुक्राची एका दिसाची रेती आसतली सकाळी 9:30 जावन 4 वरां म्हणसर आसतली दयाकरून कोणाक पावंट आसा येया तुमकां जायना तर कोणाक मौन आसा कोणाक गरज आसा तांकां कळीत करा प्रेज गॉड जीसस लव्स यू ऑल प्रेज गॉड फाल्यां आमी परत थँक यू